गोयच्या दर्यादेगेवेली 6 कोटी स्क्वेअर मीटर जमीन इको सेन्सिटिव्ह झोन रान खात्याचो निर्णय. टीसीपी बोर्डान आनीक 28 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन केली नो डेव्हलपमेंट झोन. गिरे एका स्कुलान तकलेर हॉकी बॉल बसून 14 वर्साच्या विद्यार्थिनीक मरण. प्रॅक्टिस सेशना वेळार बसलो बॉल. सेशनाचो आयज आशिल्लो निमणो दीस. दोना पावलां आनी म्हापश्यां दरोडे घालपी 5 बांगलादेशींक हाडले गोंयांत. कांय दिसां फाटीं दिल्ली पुलिसांनी केल्ली अटक. दुबावितांक 11 दिसांची पुलीस बंदखण. गौतम खट्टराच्या जामीन अर्जाचेर निवाडो शेनवारा. छातयेंत दुखता म्हूण गौतमाक ऑब्झर्वेशना खातीर व्हेलो बांबोळे. जीएमसीत एडमीट. परवरीच्या फ्लायओव्हराचे 4थी मेरेन जातले काम. डेडलायनी पयलीं काम करतले. पुराय कंत्राटदाराच्या बऱ्या कामाचे मंत्री दिगंबर कामतीन केली तोखणाय. गोळाबाद चिमूल आणि धारवाडकर कॉलनीतल्यो 70 बेकायदेशीर बोरवेल केले सील. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण उदकाचो खात्याची कारवाय. ऑपरेशन सिंदूर स्वेच्छेन थांबयलें. अणुबॉम्बांक भिवंक ना. भारत आयटीचे केंद्र जाल्यार पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचें. राजनाथ सिंगाची पाकिस्तानाक जाप. न्यूक्लियर प्रोग्राम खंयचेच परिस्थितीन करचे ना बंद. इराणाची अमेरिकेक शिटकावणी. अमेरिकेचे स्वताचेच तळणां सुरक्षीत ते दुसऱ्याक कशे वाटयतले. मारलो थोमणो. युद्धाक लागून पाकिस्तानाची परिस्थिती बिकट. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफान दिली कबुली. अमेरिकेन 657 प्राचीन कलाकृती भारताक दिल्यो परत. 1.4 कोटी डॉलराचो वारसो मेळप परत. तस्करी नेटवर्काक लागून पाविल्ल्यो परदेसाक.